The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. यूथ ऑफ GSBचे सर्व वीक्षकांकय हांव मोगान नमस्कार करतायस. हांव धन्या प्रभू. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिस्मॉट एजन्स इंडिया. हंतू फुडले राउंड्सान तुम्ही मस्त लायक गायन ऐकलेस आमगेल कंटेस्टंट्स आतुकुनु. आज एक विशेष राउंडा ओटो आम्ही तुमगेल मुखार आयिल्ले ती. आयचे राउंड कसन म्हण सांगले री आमगेले GSB समाजाचे ख्यात गायक जावन आशिल्ले तसले पंडित रामदास कामत आणि पंडित अजित कटकडे हांनी सांगिल्ले तसले गीत आमगेल कंटेस्टंट्स तुमगेल मुखार आजी प्रस्तुत करचार आसाची. आयचे कार्यक्रम वीक्षण करताशे तुमकां सर्वांकय हांव मोगान स्वागत करतास. आयचे राउंडाक आमगेलो टो निर्णायक जावन 3 जण महारथी जड्जेस आसात. सुरवेक हांव स्वागत करतास ख्यात सितार वादक जावन आशिल्ले तसले अंकुश नायक हांकां. तुमकां मोगान स्वागत करतास. तशीची ख्यात पखावज वादक आमगेल मोगाचे राघवेंद्र मल्लिमाम आमगेलो टसंची. मल्लिमाम मोगा स्वागत तुमकां. ख्यात गायक आणि महानिर्णायक पुत्र नरसिंह नायक माम आमगेलो टसंची. नायक माम मोगान स्वागत करतास तुमकां. एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा टीम आमगेलो टस आयच्या दिसाक. कीबोर्डारी आमकां साथ दिता संची दीपक बेंगळुरू. तुमकां हांव मोगान स्वागत करतास. ताळ वाजोवच्याक आमगेलो टो आज साथ दिता संची रामनाथ किणी. तुमकांय हांव मोगान स्वागत करतास. मराठी आणि कोंकणी गीत म्हणटना तांचो पखावज मुख्य पात्र घेता. तशी पखावाज वाजोवच्याक महाराष्ट्रातून आजी आमगेलो टो साथ दिता संची श्री हृषिकेश शिंदे. तुमकां हांव मोगान स्वागत करतास. तशी तबला वाजोवच्या रसाची अभिजित शेणै. तुमकांय हांव मोगान स्वागत करतास. अंकुश अण्णा तुमकां मोगान स्वागत करतास कार्यक्रमाक हांव. तुम्ही फुडल्या सिजनान समेत आमगेलो टो निर्णायक जावन आशिल्ली ती. आयच्या सिजनाक आमी तुमकां वापस स्वागत करता संच मोगान तो. आयच्या एपिसोडान तो निर्णायक जावन आयिल्ले तस जाल्यार तुमकां कितली खूश जातास आनी कशें फील जातास तुमकां? फर्स्ट ऑफ ऑल कसं सांगता म्हळ्यार कसं वॉइस ऑफ GSB एक कॉम्पिटिशन आनी शो करता आसची एक बदल एक आमगेल कम्युनिटीक आमगेल समाजाक एक इट इज अ ब्लेसिंग. कित्याक म्हळ्यार मस्त जन टॅलंटेड आसच आमगेल्या GSB समाजान तो. बट तांकां एक कितले पाटी प्लॅटफॉर्म मेळना खंय एक तांगेले टॅलंट दाखोवच्याक. आनी वॉइस ऑफ GSB एक बदल एक चांग प्लॅटफॉर्म एक चांग ऑपॉर्च्युनिटी तांकां. आय एम व्हेरी थँकफूल म्हाका एस्पेशली यूथ ऑफ GSB तुमी वापस म्हाका मोगान ह्या पटी ह्या सिजनाक आपयला आनी आय एम व्हेरी थँकफूल. हांव आयची कंटेस्टंट्सांक कितले सांगता म्हळ्यार तुमी कसा आजी म्हणटाची ते एक श्रद्धेरी तुमगेले एक बदल एक चांग मनारी क्लियर माइंड दवरन लिरिक्साके मेलडीके दोन्हीके आनी रिदमाके हे 3 विशयाके एक ताजेर फोकस दवरन म्हणयाची आनी खुशीर म्हणयाची. कित्याक म्हळ्यार खुशीर आमी कसं करताची की केन्नाय चांग जाता म्हणटाची मालगडे. तशी खुशीरी कसा करता की मेकॅनिकल जावन करूं नकाची. डेफिनेटली तुमी खुशीरी ते चांग मनार केल्यार डेफिनेटली तुमगेलो आउटपूट चांग येता. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल दी कंटेस्टंट्स. धन्यवाद अंकुश अण्णा. मल्लिमाम नमस्कारो. नमस्कार. मल्लिमाम आयचे दीस आमगेल्या कंटेस्टंट्साक कसे टिप्स दिवच्या आश पावतंच तुमी? तांकां चड आतां टिप्स दिवका म्हणना सुमार रावंड जाल्ल्या ती. येता म्हळ्यार लास्टाक आमी सांगचे आसा एक कसा म्हळ्यार आयचे थीम दवरलेले भारी खुशी जाली. दोग जण आमचे घर उलयताले त्यावेळी म्हळ्यार एक हितलां तूं 2 व्हड रूख आसला म्हणके. आमगेल कंटेस्टंटाक इतली खुशी जावका एक्चुली. त्या रुखात खंयचे केन्ना कसल फल काडका त्या काडचे तसल एक म्हणजे महान व्यक्तित्व हे दोग जणे. आनी आमगेले आमी हांकां रामदास बुवा म्हणटा आशिल्ली ती थंय भारी चांग दोग जणे. आनी हांकां आमी भाई म्हणचे
महाराष्ट्रांत कोणाक हांकां पंडीत बिंडीत म्हणच्या काही अजित कडकडेंका भाई म्हणली कोळे कळतो होची म्हणून कळवे आनी इतले मोवाळ इतले चांग जान केन्नाय कोणाले विशय मागशे असो मुखार असो कोपून उलयतले जान नासले आमकां कशें म्हळ्यार आमगेले म्हगेले इतले लायक नशीब की आमगेले समाजान तो व्हडो कलाकार एक कलाकार तरी हांगा बसला तांगेल निमती आमकां सुमार असेल व्हडो कलाकाराले सहवास मेळ्ळलोच अजित कडकडे तांणी इतली चांग की ते सांगचे नाका इता म्हळ्यार आमगेले हांगा GSB समाज आनी मंगळूरचे बद्दल तांकां मस्त सकड अटॅचमेंट आसा इतले अटॅचमेंट की एक सणा विशय सांगचे म्हणून जाल्यार ताका हांगा 5 स्टार हॉटेलाचे रूम दिल्यार ताणें हांगा एकलो आमगेले समाजाचे प्रभ आसो तागेल घर कडेन येवन रावचे तागेल घर कडेन एक रूम तागेल खातीर डेडिकेट हे अजित कडकडेल म्हणून म्हळ्यार त्या नमुने संबंध आमगेलो तूं वेंकटरमणाले पय्या मुळान तूं एक तुळशी माळ दवरलेले पुजून ते ताका दिवचे खातीर हांगाचे मनशान म्हाका आपोवन सांगलें तूं तागे ते वचून दी म्हणून ताका त्या नमुने एक अभिमान आमगेले वेंकटरमणू आनी GSB समाजा विशीं रामदास कामत मामू तरी विशय विंगड भारी चांग गजाल म्हळ्यार देवालय स्वरूप हांनी पुरा हांगेल पद आज कंटेस्टंट कोण सांगतात की तांगेले आशिर्वाद आसका हां इता म्हळ्यार येद्दोळ चिमटाक लायक दत्ता गेल्या आज ही लायक दत्ताले आनी जाव का म्हणून तांकां देवाल संपूर्ण आशिर्वाद करून हांव बेस्ट ऑफ लक दिता धन्यवाद मॅम आयचे राऊंडाचे मस्त आनंद घेयेती म्हण सांगताचे महानिर्णायक पुतूर नरसिंह नायक मॅम नमस्ते नमस्ते एकाक दोनी नायक मॅम आयचे राऊंड एक भारी अद्भुत राऊंड तुम्ही आयक केलेले आसा तशें आयची राऊंडा बग एक चुरो माहिती दिवका तुम्ही आयची राऊंड पंडित रामदास कामत आणि पंडित अजित कडकडे हांगेल कसल्याक आमी आयक केला हांगेल पद म्हळ्यार एक व्हड विशय कसो म्हळ्यार रामदास कामत माम हांगेल एक पद इतली चंद आनी ते वॉयस तांणी कशी यूज करतात रेकॉर्डिंगाक ते एक व्हड पाठ वॉयस यूज करून घेवचेच पडटा देव वॉयस दिता जाल्यार ते वॉयस यूज करूं कळ्ळी म्हूण जाल्यार वेस्ट नवें व्यर्थ नवें हांगेल पुरा संगीत आयकल्यार आमकां कशी वॉयस यूज करता म्हळ्यार कळटा आनी रामदास कामत माम कितली व्हड कलावीद म्हळ्यार तोच एक लेजंड तो आनेकय व्हड लेजंड्स आसा पळय पंडित भीमसेन जोशी आनी सुधीर फडके बाबूजी हांगेल पुरा पद कंपोजींग म्हणलें तसल कलावीद तो भीमसेन जोशीन कंपोज केलेलें नाट्य संगीत म्हणलेलें एक कलावीद आमगेले रामदास कामत माम तेवय भीमसेन जोशीन कंपोज केलेलें कोणें आयकल म्हूण जाल्यार हें म्हणून साध्य आसवें म्हूण दिसता भीमसेन जोशीन म्हणूय आशिल्लें नवें म्हूण आमकां दिसता जाल्यार भीमसेन जोशीन रेकॉर्डिंगा खातीर नाट्य संगीताक रामदास कामत मामूची जाव का म्हणून तागेल करेन म्हणयला ते आयकतना आमकां दिसता हें पद भीमसेन जोशीन हागेल करेन म्हणयलें मस्त चांग जाल्लें म्हळ्यार ते साहित्याची स्पश्टता आनी एक स्वराचे क्लॅरिटी दिलेलें पुरा अशी मस्त विचार आसा एक ते दोनीच कशें म्हळ्यार एक जनरेशन जावन आमगेले मराठी अभंग संतवाणीचे एक खंयचे एक जनरेशन आसा फुडें आशिल्लें तसलें व्हड गायक पंडित भीमसेन जोशी की प्रसाद सावकार की हांगेल पुरा एक कायले चंद एक अभंगाचे एक संदर्भारीची रामदास कामत मामाले पुरा आयिल्लें तसलें ते एक जनरेशन एक रितीर वतना आनेक रितीर एक अभंग गायनांतू एक क्रांती केलेली म्हळ्यार अजित कडकडे एक क्रांती इताक म्हळ्यार बाकी पुरा गायकांगेले एक एक इटली पद म्हण आयल्यार अजित कडकडे हांगेल पद आयिल्ले राशी आयले आनी ते मात्र न्हय अभंग मात्र न्हय भक्ती गितांय आयला कन्नड की आनी मराठी की हिंदी की आनी कोंकणी की पुरा म्हणला अजित कडकडे मामान इतली पुरा चेंज म्हणला आनी ते वॉयस यूज करची रिती की आनी तांतूंत एक भक्ती की
हें पुरा आमगेले चेडवां कळ्ळी म्हण जाल्यार तांकां एक अभंग गायन म्हळ्यार कसलें, नाट्य संगीत म्हळ्यार कसलें, म्हळ्यार ताची गायनां तूं कशी ते तांगेले वॉयस यूज करून घेवन आमी कशी मुखार वतेच. कित्याक म्हणून म्हळ्यार मस्त चेडवांक रामदास कामत मामाल्यांनी बग्गे गोतू ना, 4 की 5 पद मात्र तांकां गोत आसचें. आनी काही इतली चेंद पद आसा त्या पुरा आयली म्हण जाल्यार त्या आमगेले समाजांतुले एक गायक गायकी मस्त मुखारी व्हड्ड गायक गायकी जावचे एक लक्षण मेळता तांकां. ताचे खातीर आयचे हें एक सुत्तू आमी दवरून घेतला. आनी आतां 4 रावंड जाले मितीन, आतां 5 रावंडातू ಸ್ವಲ್ಪ एक गाळणो आयले मितीन. आत्तां आशिल्ल्यांक ಸ್ವಲ್ಪ शक्ती आशिल्ली मितीन आत्तां केला. आमी फर्स्ट रावंड सेकंड रावंड केलेलो म्हणून जाल्यार रावंड्स फेल जावचे चान्स आशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार सगळ्याक हें म्हणून साध्य ना. आमी एक 4 रावंड जातात, 5 रावंड आमी टफ करता वतात ಸ್ವಲ್ಪ. कसं जालें म्हळ्यार एका वेळा टफ दिल्यार जायना. जाल्यार कोण साध्य आसा त्या साध्य आशिल्ले गायक गायकी आनी तनाची असले आमकां सब्जेक्ट दिवचे खातीर तशें केलां. आनी आमकां कसलेय चेडवां आतां आनी अशी म्हणका तशी म्हणका म्हळ्यार आमकां एक्सपेक्टेशन ना. कशी म्हणटात तुमी म्हणा ती, आमी हांगा बैसून कशी तुमी कितली लायक परफॉर्म केला ते आमी प्रामाणीक जावन तुमकां तिळशितात तितलेच. ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯಕ್ ಮಾಮ್. ತುಮಗೆಲೆ ಅನುಮತಿ ಒಟ್ಟು ಆಯ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೈಸೂರು ಕರ್ತಾ ಸಂಜಿ ಸೆಂಚುರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ GSB ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲಿಸ್ ಮಾಂಟೇಜನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಮುಖಾರತ್ ಎತ್ತಾ ಸಂಚಿ ಜಾನ್ವಿ ಎಂ ಕಾಮತ್. ಜಾನ್ವಿ हे राऊंड आग तुमकां स्वागत करताय सर. नमस्कार. कशें पुरो प्रिपेर करून घेना आयलीं आयच्या राऊंडा खातीर? जाऊच तितलं करून घेयना. ऑल द व्हेरी बेस्ट. मस्त आयकून परफॉर्म करत एक. बाय द वे खंयचें पद सांगता संचाच तुमी? आजी हांव देवाची येदवारी म्हूण एक पद म्हणटा. कोण सांगिल्लें? हे सांगिल्ले अजित कडकडेन आनी हे बरयले संत ज्ञानेश्वरान. ऑल द व्हेरी बेस्ट जान्वी. थँक्यू. देवाची येदवारी उभा क्षणभरी, देवाची येदवारी उभा क्षणभरी, तेणे मुक्तीचारी साधे येल्या, तेणे मुक्तीचारी साधे येल्या, देवाची येदवारी उभा क्षणभरी, देवाची येदवारी उभा क्षणभरी. हरी मुखे म्हणा, 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 पुण्याची गणना कोण करे, कोण करी, देवाची येदवारी उभा क्षणभरी, देवाची येदवारी उभा क्षणभरी. असोनी संसारी जिभे वेगू करी, हसोनी संसारी जिभे वेगू करी, वेदशास्त्र उभारी बाह्या सदा, बाह्या
जान्हवी मस्त आनंद जाल तुमगेल गायन ऐकून. थँक्यू. अंकुश अण्णा तुमकां कितले आनंद जाल्ले? जान्हवी तुगेल वॉयस मस्त प्लीजिंग टोन आसा, प्लीजिंग वॉयस आसा, चंद म्हणला. रेंजय चांग आसा, वॉयस मॉड्युलेशन्स मध्येन चांग करता आशिल्ली. आय थिंक खंय की एक तुगेल स्वरा वयर थोडे फायन ट्युनिंग ऑफ स्वर ताजे वयर थोडेची मन चड दिल्ला रे. आय एम शुअर यू हॅव लॉट ऑफ स्कोप, मस्त मुखार वचूं येता. सो डेफिनेटली ताजे वयर एक तांय एक विशय रे स्वर एस्पेशली केलो लँडींग नोट्स पळय ताजे वयर थोडे चड ध्यान दिल्ला रे. डेफिनेटली आय एम शुअर यूल बी अ ग्रेट सिंगर. सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू. धन्यवाद अंकुश अण्णा. जान्हवी मस्त लायक कमेंट्स मेळ्ळे आसा. आतां नायक माम कसं सांगता म्हण पळया. नायक माम तुमगेल कमेंट्स. जानवी तुका कशें दिसता? चुकली हांव एक कडेन. वय बाय कसा लायक? म्हाका ते फस्ट नोट रॉंग जाले हांव म्हणलेलें. ते हांव एप्रिशिएट करता. चुकली म्हणून तूं ओपनली एक सांगचेस पळय. इट शोज युअर सिन्सियरिटी. इट्स फायन. प्रती एक मनशाक एक एक वेळा ते जाता आसो त्या पॉयंट विंगड. बट अदरवायज कसलेय पदांत कसलेय प्रॉब्लेम ना. बट तुका थंय श्रुती सम आयकत आशिल्ले वय बॅकिंग थंय तंबूर आस की तंबूर आयकत की तुमकां? ना तंबूर ना. तंबूर ना हांवें अभी तंबूर जावं का नेक्स्ट प्रती इताक म्हळ्यार वयली षड्ज लागतनास पळय एक वेळा लागतना शार्प वता आसा चड म्हणटा आसता ते वयली स्वर वतना त्या षड्जाची फ्रिक्वेन्सी कितली आसा. आमी श्रुती म्हणची कशें लायक श्रुती म्हणा कसं म्हणून गोतस की आमी सांगता ते श्रुती म्हणून सांगता ते तुका सायंटिफिकली सांगची म्हणून जाल्यार श्रुती कसं म्हणून म्हळ्यार आतां एक स्वराचे फ्रिक्वेन्सी 60 म्हण लायक धरया. 60 म्हण जाल्यार आमी 61 62 म्हणली जाल्यार शार्प म्हणटा ती. 59 58 म्हणली जाल्यार फ्लॅट म्हूण म्हणटा ती उणें म्हणून. तशी एक वेळा म्हणटाना ಸ್ವಲ್ಪ चड वता आशिल्लें एक वेळा म्हणटाना ಸ್ವಲ್ಪ उणें जाता आशिल्लें तें जावचें नज. आनी केलो कडेन लँडींग नोट येताना ಸ್ವಲ್ಪ डवटारी तें येवचें नज. आनी हें पदाचें व्हड इम्पॉर्टन्स कसं म्हूण म्हळ्यार अजीत कडकडेले एक गायनांत प्रती एक शब्द स्वच्छ आयकवचें म्हणके म्हणचें. प्रती एक शब्द ताजे खातीर भजन म्हणटले हांगा पुरा अजीत कडकडे म्हणा इतली मोग इतली प्रिती कसले म्हूण म्हळ्यार तांकां संगीत कितली म्हणूं जाता की प्रश्न विंगड जाल्यार शब्द प्रती एक तांणी बरोवन घेवयेत पेन घेवन तें क्लॅरिटी दिवच्याक प्रयत्न करता हांव. एक दोनीचे हें देवाची द्वारी आस पळय ज्ञानेश्वर महाराजान बरयलें तसलें 28 सॉंग्स ओट्टू जावन हरिपाठ म्हणून म्हणटात. महाराष्ट्रात हरिपाठ 28 सॉंग्स 28 पद तातूंतलें एक पद देवाची द्वारी उभा क्षण बरी. तशें जाल्यार मी तिणें हाक एक स्पेशल इम्पॉर्टन्स आसा. ज्ञानेश्वर महाराजाची एक व्हड एक तत्वाक एक रायुशें एक व्हड एक तत्वाक रायू तसल त्या तत्वाचें एक राह्यान बरयलें तसलें पद तें आनीकय भावन स्वल्प चड दिवन म्हळ्यार आनीकय चंद जाता. तुवें वॉयस की तूं म्हणलें की पुरा लायक आसा जाल्यार केलो पॉयंट्स असल पळय. सपोज श्रुतीक सम आयके न्ही म्हण एक तांगेला निमून घेवका म्हाका तंबुरी जाय म्हणून दितात तांणी तांकां कळना तुमकां कसं जावका म्हणून एका वेळा. ताजे खातीर तंबूर आसल्यार श्रुती कळटा स्वर लागता आनी थंय तुमकां ताजे खातीर कसलेय बाद दिवचे ना जे म्हणून विंगड कसलेय इन्स्ट्रुमेंट ना तेले हार्मोनियम फॉलो करतात. मराठीचे एक सिस्टम तें फॉलो केल्यार आनीकय लायक जाता. देव बरें करो. धन्यवाद नायक माम. थँक्यू जान्हवी. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आतां मुखाल वेल स्पर्धी आमगेले एद्रा येता संची रोहित जे कामत. रोहित आजी कोण सांगिल तसले खंयची पद तुमी प्रेजेंट करता संचे? हांव आजी अजीत कडकडे जीन सांगिल तसल्या अवघेची त्रैलोक्या म्हणून एक भजन सांगता. अद्भुत भजन. ऑल द बेस्ट. लायकून प्रेजेंट करा. थँक्यू.
अवघेची त्रैलोक्य आनंदाचे आता अवघेची त्रैलोक्य आनंदाचे आता चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले अवघेची त्रैलोक्य अवघेची त्रैलोक्य आनंदाचे आता अवघेची त्रैलोक्य आनंदाचे आता चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले माया जगन्नाथ बाप जगन्नाथ माया जगन्नाथ बाप जगन्नाथ जगन्नाथ माया जगन्नाथ 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 माया जगन्नाथ बाप जगन्नाथ माया जगन्नाथ बाप जगन्नाथ अनाथाचनाथ जनार्दन अनाथाचनाथ जनार्दन अवघेची त्रैलोक्य आनंदाचे आता अवघेची त्रैलोक्य आनंदाचे आता चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले एका जनार्दनी एकपणे उभा एका जनार्दनी एकपणे उभा एका जनार्दनी एकपणे उभा एका जनार्दनी एकपणे उभा चैतन्याची शोभा शोभत से चैतन्याची शोभा शोभत से अवघेची त्रैलोक्य आनंदाचे आता
अवघेची त्रैलोक्य अवघेची त्रैलोक्य अवघेची त्रैलोक्य अवघेची त्रैलोक्य अवघेची त्रैलोक्य अवघेची त्रैलोक्य आनंदाचे आता चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले थँक्यू. रोहित मस्त आनंद जल तुमगेल गायन तशीची आमगेल ऑर्केस्ट्रा समेत अभिनंदन करकची तुमका मस्त अद्भुत जावन तुम्ही प्ले केल्ले आसा. राघवेंद्र मलिमाम तुमकां कशें दिसलें रोहिताल परफॉर्मन्स? म्हाका निमगो कमोंड पूरा जनकाय लायक जाला भारी लायक थँक्यू सर. हय आनी तागेल वॉयस आसा त्रैलोका पावची तशी फर्स्ट क्लास भारी खुशी. एक नशीब लायकच कसल म्हळ्यार आमगेलो भाई अजित कडकडे तांकां खंडीत एक 25 जाण आमगेले आमचे गेल्यान तूं मस्त जाण तागेले गुर्ताचे आसा ती ह्या एपिसोड गॅरंटी ताका पेटोवच चान्सस कळ्ळें हें फायनल तो एक जज करतालो आमगेलो तो कितले जाण तागेले फॅन फॉलोअर्स आसा ती तागेले म्हणून सांगतालो आसा ती म्हणून हां भारी खुशीची भारी लायक जाला व्हेरी नायस खुशी जाली. Thank you, sir. बाकीचे आहा विंगड कसले शब्द बिब्दू ते एकदम प्रॉपर आशिल्ले तातूंत कसले मिस्टेक्स ना ती बट मेगेला म्हाका भारी खुश जाला रोहित कीप इट अप. धन्यवाद मलिमाम. नायक माम रोहिता कोणे बरयलें देवा हें? एकनाथ महाराज. हां थँक्यू. अद्भुत जाला अद्भुत म्हणा बेस्ट बेस्ट. तूं हें तुगे 5 रावंड न्हय होय सर. 5 रावंडां तुगेलें बेस्ट हाजीची हाजी फुडें म्हणल्यार पुरा चंद जाला लायक जाला पुरा जाला आजी तूं बेस्ट आनी फाय तूं बेस्ट हातून +1 or 2 फाय जाव का म्हणून न्हय तशें न्हय तें क्रम तशें न्हय. मागीर फाय बेस्ट जाली म्हूण जाल्यार मागीर फायनल आयला रे एका प्लेसा वचूंका जाता न्हय तशी न्हय तें लॅक तशी न्हय. होय. हां म्हळ्यार इथं म्हळ्यार तुका कॅपॅसिटी आसा म्हणून तूं म्हणलें की इटली चेंज जाला भारी चेंज जाला आनी एक कडेन तुगेलो स्वर हल्लो न्ही पक्का म्हळ्यार पक्का प्रति एक स्वर की प्रति एक तूं म्हणलें की अद्भुत जाला. आनी हें साहित्य आसा पळय अद्भुत साहित्य चरणी जगन्नाथा सगळेची मन वचून परमात्मा चरणारी बसलाक म्हणलें एक साहित्य आसा पळय आनी ते राग बसयले भैरवी भैरवीन तुवें केला वो एक एक्सिडेंटल नोट्स मस्त येयला सांत एक्सिडेंटल नोट्स त्या इटली चंद कंपोज केलेलो आसा आनी त्या तूं त्या एक्सिडेंटल नोट्स एका वेळा सिंगर्स मिस करून घेतात म्हणटना भैरवी नव्हे म्हणून बट तूं त्या करेक्ट ते एक्सिडेंटल नोट्स पुरा आकस्मीक जावन एक्सिडेंटल नोट्स म्हळ्यार आकस्मीक जावन एक कंपोजरान ॲड करचें तसलें स्वरूप त्या रागार नातील स्वरूप ते इटली चंद करून तूं प्रेजेंट केला म्हाका आनी तूं मस्त खोशी जालें मस्त म्हळ्यार मस्त एक कसं म्हळ्यार तूं मुखार सून मस्त काम करपाक जाता संगीत क्षेत्रांत तूं करता नव्हे येस सर. येता देव बरें करो. थँक्यू सर. वापस नेक्स्ट राउंडा मेळया जय नव्हे. थँक्यू सर. धन्यवाद नायक माम. रोहित कंग्रॅच्युलेशन्स ऑल द बेस्ट. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिस्मॉट एजन्स इंडिया तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आमगेल मुखार येता संची चैत्रा बाळिगा. चैत्रा वेलकम. थँक्यू. आजी खंयचें गीत तुमी प्रेजेंट करचार आसा ती? हांव निर्गुणाचे भेटी आलो सगुणा संगे संत गोरा कुंभारान. ऑलमोस्ट सगळ्याला फेवरेट म्हणून सांगेता मस्त ऐकून प्रेजेंट करते. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. निर्गुणाचे भेटी आलो सगुणा संगे निर्गुणाचे भेटी आलो सगुणा संगे तव झालो प्रसंगी तव झालो प्रसंगी गुणातीता निर्गुणाचे भेटी
म्हाका मस्त कुशल तुमकां कुशल की तुमगेल परफॉर्मन्स बाई अंकुश अण्णा तुमकां कशें दिसलें चैत्राल परफॉर्मन्स तुगेल वॉयस बद चांग कॉन्फिडेंट वॉयस आसा वेरी ओपन वॉयस आसा चांग विशय हें एस्पेशली मराठी अभंगान पळय ते क्लॅरिटी इज रिक्वायर्ड ते क्लॅरिटी आसा ओवरऑल परफॉर्मन्स चांग आशिल्लें एक कडेन एक बीट आय थिंक तू कळला ते एक कडेन एक बीट बट तू मॅनेज केलें दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट खंयचेय म्युझिशियन आसले खंयचेय परफॉर्मन्स 100% परफेक्ट आसना खंय की एक कडेन हें आसता बट ते खंय ज्यो चूक जाल्यार त्या चूक कशी मॅनेज करचे आमकां कळका फर्स्ट ऑफ ऑल तावळ नायक मामान सांगिल्लें तरी आमी खंय ज्यो चूक केला म्हणून कळल्यार ते बदें एक चांग गुण बट त्या चूक केल्यार ते कशी थंय मॅनेज करून थंय कंप्लीट मागीर चुकून वचना सो ते मॅनेज करून तूं नेक्स्ट आवरतन भितर करेक्ट आयली तूं वापस सो ते एक चांग विशय बट एट द सेम टायम वर्क टुवर्ड्स मेकिंग युअर परफॉर्मन्स इवन मोर परफेक्ट केन्नाय परफेक्शन स्कोप केन्नाय आसची पुरो जाणा आसा आमकां सो ऑल द बेस्ट चांग थँक्यू धन्यवाद अंकुश अण्णा नायक माम तुमगेल कमेंट्स चैत्रा येस मॅम कशास चेडा सौख्य आराम आहे आराम आज कसले कॉस्ट्युम्स मराठीचे कॉस्ट्युम्स येतल तूं म्हूण हांव एक्सपेक्ट करनाशिल्लो अशी एक लायटर हाजे खातीर निमगेली तितल्याची म्हणलें चेंद जाला मा धन्यवाद गोरा कुंभाराले साहित्य आनी ते कसले रामदास कामत मामान म्हणलेले एक फ्लेवर आसा पळय सिंगींग फ्लेवर ते आशिल्ले ओपननेस आनी प्रति एक शब्दाचे एंड समची आकार सोडचे आसले वर्ड्स क्लियर करचे खातीर एक कसं म्हणा आमी एक शब्द कुंभार म्हणटना कुंभार कुंभार हें ओपन सोडतना आसता पळय क्लियर रामदास मामाला आसता तागेले सिंगींगात प्रति एक शब्द तो ओपन सोडता तशें जाल्यार मितीन क्लॅरिटी इतली चेंज आसता त्या तूं पुरो म्हणला मागीर अंकुशान म्हणलेलें एक पॉयंट आसा पळय ताका एक वाट कसं म्हळ्यार आतां आमी म्हणटना आतां ओरिजिनल सिंगरान रामदास कामत मामान की त्या पर्टिक्युलर एक संगती खंयची स्पॉटार घेतला ताळाचे खंयची अक्षरार घेतला आनी खंयची अक्षरारी एंड केला पळय त्या तितले हेची प्रॅक्टीस करता आसता त्या तितलेच तशी प्रॅक्टीस करता आस म्हण जाल्यार तेन्ना तुका त्या सम बसता हें इतली तुकून इतले डिस्टन्स ताळां तूं हें संगतीक हें हरकताक हांगा तुकून इतले डिस्टन्स म्हण कळटा तेन्ना तसले चुकी जायना परफेक्ट येवन बसता ते कशें फ्लायट येवन स्ट्रेट अवे लँड करता पळय तशें येवन बसता तेन्ना आयकतल्याक एक आराम जाता तें एक पळयल्यार अदरवायज इट वॉज व्हेरी व्हेरी गुड सिंगींग धन्यवाद व्हेरी गुड सिंगींग and congratulations and wonderful Paka was playing, enjoyed your Paka was playing very very much, you are too good, thank you for the same and the whole team. Deepu is you are always and Abhijit and co rhythm section is wonderful, thank you. धन्यवाद नायक माम थँक्यू चैत्रा ऑल द बेस्ट थँक्यू सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिस्मॉट एजन्सी इंडिया तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आमगेल मुखार येता संची शांतेरी शेणय शांतेरी चंद रेडी जावन आयली इंचाजी खंयची पद प्रेजेंट करता संची हांव अजित कडकडे हांणी बरयलें सांगिल्लें तसलें वाटप आहे विठू सांगतास ऑल द व्हेरी बेस्ट लायकून प्रेजेंट करा थँक्यू वाट पाहे विठू कानय अजून 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 निष्ठुर कामनी निष्ठुर कामनी निष्ठुर कामनी धरिले वाट पाहे विठू कानय अजून वाट पाहे विठू कानय अजून
देवा देवा कोटबरी धीर करू आता देवा कायाड ठेवा कायाड ठेवा उभा ठेला वाट पाहे विठू कानयजो वाट पाहे विठू कानयजो नाही माझा धावा पडियेल कानी 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 नाही माझा धावा पडियेल खाणी कोटे चक्रपाणी कोटे चक्रपाणी कोटे चक्रपाणी कुंतलती वाट पाहे विठू कानयजो वाट पाहे विठू कानयजो तुका म्हणे देई एकदास भेटी तुका म्हणे देई एकदास भेटी भेटी तुका म्हणे देई एकदास भेटी तुका म्हणे देई एकदास भेटी शीतला हे पोटी शीतला हे पोटी होईल मग वाट पाहे विठू कानयजो वाट पाहे विठू कानयजो वाट पाहे विठू कानयजो निष्ठुर कामनी निष्ठुर कामनी निष्ठुर कामनी धरियले वाट पाहे विठू कानयजो वाट पाहे विठू कानयजो विठू कानयजो विठू कानयजो ಶಾಂತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಚಂದಕ್ಕೊಂದು सांगला तुम्ही ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಿಮಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಆನಂದ घेता सिरींची मल्लीमाम तुमगेल कमेंट्स आनंद प्रति एक चेरडो అని सांगताना खुशी जाता शांतेरी वॉइस थोडे शांत आशिल्ले कसले प्रॉब्लेम आशिल्ले की वॉइस तू फुल ड्राय जावन गेल तो नवे कोण सांगेल आयस्क्रीम खावचो तुका चुकी नवे मागीर हांव सांगला तिका काल आयस्क्रीम खावं नाका म्हणून अडना दे म्हणूची कसन जाता थोडेची कश्ट जातानाच पळय वर्ड्स भायर क्लियर पळना ती भायर येना ती म्हणून थोडे वर्ड्स आयकूच्यान तूं जाता आशिल्लें आमकां कश्ट जाता आशिल्ले वर्ड्स आयकूच्याक तुगेले कश्ट तुका कळत आशिल्ले आनी तूं बुदंत आसा इता म्हळ्यार तें हांव कसला म्हणून सांगना मदें मदें तूं थोडे सायन्स हेकडे ताकडे पुरा जाता आशिल्लें बुदंत आस तूं व्हेरी नायस हें बरें येयलें कोण म्हूण गोत आस नवें संत तुकाराम करेक्ट तुका म्हणे देही नवे शंकर नीलाले कंपोजिशन आहे म्युझिक डायरेक्टर फर्स्ट क्लास व्हेरी नाईस देव बरे करतालो धन्यवाद मल्लीमाम नायक माम तुमगेल कमेंट्स शांतेरी चंद जलागमा स्वरूकी पुरा आरामे तंबूर आरामे रायकेत नवे नवे म्हणू लाग जात नवे नवे
इताक म्हणून स्वर पूरा करेक्ट आशिल्ले पूरा कसलेय तोंदर ना ताळ की करेक्ट आशिल्ले ताळ खाली तकून समावाचे प्रती खंय पूरा खंय एक चूर मिस जायना नातील करेक्ट म्हणा एक तू सम करून येवका आशिल्लो विचार कसा म्हणारी शब्द प्रति एक शब्द स्पष्ट जावन आयकेवचे म्हणके सांगपाक येनाय भजन की भावगीत की हें सुगम संगीता संबंध पावील विचारू हांतू कसं म्हणार साहित्य प्रधान जललेख संगीत है हांतू पर्टिक्युलरली अभंग की दास साहित्य की संत साहित्य हांतू साहित्य मस्त वेरी इम्पॉर्टंट स्पष्ट जावन सांगता स्पष्ट प्रति एक शब्द आनी त्या शब्दाक चार अर्थ आसता तशें जाल्यार कितली आमी शब्दाक क्लॅरिटी दिता ती आयकतल्याक त्या मनात संपूर्ण साहित्य वतनाची ताणी तें संगीत एन्जॉय करूं जाता आतां शास्त्रीय संगीता जाल्यार थंय कसलेय साहित्याक इम्पॉर्टन्स ना रागाचे परिशुद्धता राग कशी प्रेजेंट केला रागाची रूल्स कशी करेक्ट आशिल्ली की हें मात्र जाता जाल्यार संत साहित्यांतू त्या आध्यात्मिक जेवण कसल तत्व सांगिल्लें आसा त्या संपूर्ण समजावन पावोवका म्हणून जाल्यार आमी स्पश्ट जावन एक शब्दाक इम्पॉर्टन्स दिवका आतां हांणी पुरा तशी म्हणलेली मितीनची तांगेल पद आज तुमी आयकून म्हणचे खातीर आमी केलेलें तसालें तेन्ना तुमी स्पश्ट जावन म्हणलें म्हणून जाल्यार आनीकय छंद जाता जाल्यार तूं म्हणलेलें कसलेय तोंदर ना संगीता प्रकार ताळ की राग की प्रति एक परफेक्ट आशिल्ले कांय तोंदर ना एन्जॉय करूं तोंदर जायनी एक्सेप्ट लिरिक्स कितें बट ते इम्प्रूव करूं जाता डोंट वरी अबाउट इट इम्प्रूव करून आनीकय लायक म्हणूं जाता म्हळ्यार कॅपॅसिटी आसा तुका देव बरें करो थँक्यू धन्यवाद नायक मॉम थैंक यू शांतिरी ऑल द बेस्ट हंगाक आईचे एपिसोड आमी मुक्ताय करता संची आईचे एपिसोडान तूं आमगेलो निर्णायक जावन आशिल्लो तसले अंकुश नायक हांकां हांव मस्त धन्यवाद सांगता आसा राघवेंद्र मल्ली मॉम तुमकांय हांव मस्त धन्यवाद सांगता आसा महानिर्णायक पुत्तूर नरसिंह नायक मॉम तुमकांय मस्त धन्यवाद अद्भुत ऑर्केस्ट्रा टिमा आमकां मस्त लायकून सपोर्ट केलेलो तसले कीबोर्डान तो साथ दिलेलो तसले दीपक बेंगळुरू तुमकां मस्त धन्यवाद तशीची ताळ वाजयले तसले रामनाथ किणी तुमकां मस्त धन्यवाद पखावाज वाजयले तसले ऋषिकेश शिंदे तुमकांय मस्त धन्यवाद तशीची तबल वाजयले तसले अभिजीत शेणे तुमकां मस्त धन्यवाद आनीक मस्त एपिसोडा ओटो तुमगेल मुखार आमी येवचार आसाची तित तरी वेट करता राबाची नमस्कार